सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी ह्या मिसाचे भेटेन किरीत भाशेन मागतल्या सोंपलेल्या मार्सेलीन कोन्या आनी कार्मेन लुकस ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांचे किरीत भाशेन आपलो सासणाचो विसो दिवन कृपा धरून आपल्या सुर्गीच्या राज्यान भितर काडून तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज मागूंक लायता जल्माचो दीस स्टेसिओ पेरेरा, हेड्रियन आनी एंड्रू ह्या आमच्या बाबा भयणांचो तांचेर किरीत भाशेन देवान आपलो आशिर्वाद घालून बरे भलायकीन तांकां सांबाळूंक आनी आपल्या जिवितान उदीक देवाक मानता तशें ते जियो म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो बाबा भयणीनो तोच आतां कोणशा संदीचो फातोर. आमी देवाचे राज ह्या संवसारान विस्तारूंक दर एकलो जबाबदारी आमकां देव ही जबाबदारी दिता. देव किरीत भाशेन आपले राज मोगान आनी काकलुतीन आमच्या हातान तो सांबाळूंक आमकां तो ही जबाबदारी दिता तेन्ना आमी ताची पाटलावदारां उदीक आनी उदीक देवाक मानता तशें राज सांबाळूंक ताच्या मोड्यांत वावराडी कशें आमी बरे तरेन सगळ्या आमच्या उर्बेंत आमी वावरूंक गरज. पूण जायते फावटी वावराडी कशें आमी एकामेका सवें बरें मन दाखयना देवाचें राज विस्तारूंक आमी फाटीं सरता. जो फातोर देवान आमकां ह्या संवसारांत आपल्या राज्या खातीर बांदूंक धाडल्यान आमी ह्या कोणशा संदीचो फातोर जावंक गरज. जायते फावटी घडयेक आमी बाबा भयणीनो तो फातोर जायना, गरज ती वस्त आमी करिना. आज ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आमी हे देवाचे राज उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान विस्तारूंक वावरूंक आमच्या कुरण्यांनी आमची उतरां आनी दर एक आमची गोडी देवाक मानता तसली आमी सारूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां आनी दुसऱ्यांकूय कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भाग्यून सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दोडमोड करता. तिचे वरवीं आमी नितोड निर्मोळ जावन आनी अशें येवचें आसा ते पासकांचे परबेक काळजाचे खरे भोक्तीन आमी पावोवशी कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूळ चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतावन बापूय जुजेचो अगलो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरवाक सिक्कीम गेल्ले आसतना इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुझे भाव सिक्कीम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां. म्हणटूच जुजे आपल्या भावाचे सोदेक गेलो आनी तो ताका दोतेन गांवांत मेळ्ळो. पयसतान तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात
ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खोणीत ताका उडोवया, मागीर सांगचें, एक निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात ती पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबानान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करचे निमित्तान रुबानान नव्यान तांकां समजायलें. ताचें रगत वारोव नाकात. ह्या अरण्यांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच ताचे विविध रंगाचे आंगळे तांणी काडले आनी ताका धरून एके खोणीत उडयलो. ती खोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएली लोक गालेतान येताले तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आमी ताचें रगत भिजोवन आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें आमी ताका त्या इस्माएलितांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी कोच्चें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी हांणी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो, ताचें उदरपसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिलोलो झुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले, ताच्या मानेचेर लोखणाचें जू बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पादशान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान सर्वेस्पराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून पुरोम यादनिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाडकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्यांक दिलो आनी आपूण पयशिऱ्या गांवांत गेलो. फोड पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपलें कुंबलें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वून ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भेटतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें,
हो ताचो दायजी याद हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्यार भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनूय हेतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या वेळार फोड दिताय तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्यांक दितलो. जेसून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचें कोडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताचे ओपारी आयकले उपरांत मुखेल याजनिकांक आनी फारिसेवाक आपणाच भितर तो उलयता म्हणून समजले आनी ताका ते दवरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणो, इस्रायल पोरसा गोरवां राखण्याची पोरसा म्हणटकूच किरीत भाशेन ती आपल्या दोन वावराक लागून सगळ्या संवसाराक फांकी आसली. पयले सुवातेर गोरवां राखणें ती आसली आनी दुसरी तांणी जायते मोडां ते लायताले. बो करून दाकांचो मोडो थंय जायते भाडकार लायताले. अशेंच एक वोपार जेसू आज आपल्या शिसांक आनी परम याजनिकांक धर्मशास्त्र्यांक सांगता. कित्याक दाकांचो मोडो हो बेस बरो तांकां समजतालो, कित्याक तो वावर ते कोत्ताले. आनी कशे परीन देवाचें राज तांकां दिल्ले. देवान एक पोरजा विचून काडली आनी हांकां हें भासायलेल्या देशांत जेन्ना देवान हाडले, आपलें राज तांच्या हातान घातलां म्हूण जेसू तांकां किरीत भाशेन शिडकायता आनी तांचें मन उजवाडूंक सोदता. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेसू जी वोपार सांगता ती समजून आसलेले भाशेन करतात. पूण जेसू तांकां किरीत भाशेन आपली जी मॅसेज आसा ती दिवंक किरीत भाशेन फाटीं सरोना. बाबा भयणीनो, देवाचो मोडो सगल्यांच्या हातान घातला अशें न्हय. विचलोल्या आपले पोरजेक देव ह्या मोड्याचे येडदेरी करता आनी ह्या मोड्याची येडदेरी आमी, कित्याक आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना दर दिसाक हें देवाचें राज विस्तारूंक गरज. आमी जायते फावटी संवसारांत जियेता आसतना आमी पोलके मनीस कशे जियेता. आमी धर्म नासलेल्या भाशेन ह्या संवसारान आमचें जिवीत सारता. जेजू आज आमकां उगडास करता. तुमी जावन आसात मोड्याचे वावराडी. ह्या मोड्यांत वावर करचो तुमचो वावर उदीक फळादीक जावंक गरज. जायते फावटी आमचो वावर देवाक मानता तसलो जायना. संवसारी वस्तूक लोबदून आमी संवसारी वावरा भाशेन आमचो वावर करता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवाची काकलूत, देवाची शांती, एकामेकाक भावपण, एकामेका सवे आमची सेवा चाकरी दाखोवंक गरज. मोडाचे आमी बाबा भयणो वावराडी तेन्ना गुडीक दोनीय एका दिसाक येतलो आनी आमकां आमची जबाबदारी कशे तरेन पाडल्या ताचो हिशोब घेतलो. आमी खंय दूर एकलो आसा तें आमकांच विचार करुया. खरेंच ह्या देवाच्या मोड्यांत आमी उदीक आनी उदीक पुर्ती जाल्या. आमी देवाच्या मोड्यांत उदीक फावो तो वावर करता. देवाच्या मोड्यांत आमी खरेंच सेवे चाकरीचें मन आपणावन देवाचें राज विस्तारूंक वावुरता जाल्यार आमकां विचार करुया. आयचे पयले वाचप आमी किरीत भाशेन आयकता कशे तरेन जोसेफाच्या भावान ताका भायर आयलो, ताका मारूंक केलो. पूण जुसेन आपल्या भावा खातीर प्राचीत केलें आनी तांचे खातीर मागलें आनी अशें आख्खो देश ताणें वाचयलो. बाबा भयणो, ही पिणगान सगळी नोश्टाक सांपडून ती सगळी मरून वेतिली आसली. पूण जुजेच्या प्राचिताक लागून, ताच्या मागण्याक लागून ताची आख्खे बाबा भयणो वाचवले. म्हणूंक येता की जो मनीस दुसऱ्यांक बक्षिता, जो मनीस दुसऱ्यांचें बरेपण बाबा भयण दिसान दीस चिंता, जो मनीस ह्या संवसारान दर दिसाक सेवे चाकरेचें मोण आपणायता, तो देवाचें राज सांबाळटा, तो तें राज विस्तारूंक पावता. आमकां देवान किरीत भाशेन हें राज विस्तारूंक ह्या संवसारान धाडल्यात. आमचो वावर उदीक फळादीक जावंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करुया आनी दर दिसाक वावरूंक आमी बाबा भयणो पावलां मारुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया.
मोशा बाबा भयण मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्ये पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा हो संस्कार समरुमूक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर कार्यांसो ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी तोड काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समरुमूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समरुमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय. बापा क्रॉस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरो सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गोडपोर गोटुया तुझ्या गोसानी बोनोची वाणपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडोलारा आमची सोड
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगातचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दबनुतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. दोन दिसाक देवाच्या मोळ्यांत आमी अदीक फोडादीक वावर करूंक जेजून शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेंत फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्हय. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकळुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोब्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसारचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसारचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसारचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू आपल्या वावराडीत आपल्या मोड्यांत अदीक मोलादीक वावर करूंक आमकां सगल्या वावराड्यांक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोम्यावा खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयता हांव तुका आनी वेगयता आख्खोच आनी आखीच तुका एकवटता. तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Deus ata mocha
देवान आमचो मोग केलो आनी आमच्या पातकांचो नाश करूंक बोली कसो आपल्या पुताक ताणें धाडलो. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगार बापा, सासणाचे सोडवणीची सुफोड कुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळसान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोडान ती सोडवण काळसान ता नाशिवंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सांजे किरीत भाशेन कुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट जातली 5 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Moja deva karaditono, tacena soda swagatono. Moja deva karaditono, racideni sunatsi swartwana. To bokshita zogritu jipata. Moja